पयलीचो मुद्दो म्हणल्यार जे आमचे सेंट्रल गव्हर्मेंट जे महात्मा गांधी नॅशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी एक्ट आमी सदांच जे मनरेगा म्हणटा जे ए कॉन्स्टिट्युशनल रायट टू वर्क हेचेर म्हाका दिसता अन्याय जाल्ले आसा. सो हेचेर आमी हायलायट करून जो हो मुद्दो प्रेस घेता रिगार्डिंग what is done, there is an attack by the central government on your right to work, your right for fair wages, on Panchayat Raj and on state finances. हे मुद्द्याचेर आमचो जोसेफ जो जनरल सेक्रेटरी ऑफ गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो हाजीर आसा. तशेंच आयचे प्रेसांत आमचे मदीं आसा मडगांवचो कन्व्हेनर आनी काँग्रेस लिडर बाब सावियो कुतिनो, तशेंच आमचो ट्रेजरर बाब कॅन्डिड डिसोजा. एंड इन डिटेल्स जे ऑन मनरेगा हो जे महात्मा गांधी नॅशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट गॅरंटीड एक्ट 2006 जे आमचे काँग्रेस सरकारान तेन्नाचो स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन जी हाणें हाडलेलो तो. सो हे मुद्द्याचे जे 100 days ऑफ गॅरंटीड वर्क जे आमचे नॉन स्किल लेबरांक मेवतालो ते हाचेर म्हाका दिसता कितें तर हे अन्याय जाला दिसता आनी देर इज सम चेंजीस. हेचेर इन डिटेल्स आमचो बाब जोसेफ सरपंच ऑफ इलिया दे राशोल ते हाका जायती म्हायती आसा. तशें हांवूय सरपंच आशिल्लो वेडलेचो. ते कित्याक फायद्याक पडटा हे जायते आमचे एसटी लिडरांक. आनी इवन नाव he will explain in details आमचोय भाव एसटी लिडर जे बाब जोसेफ. बरो दीस आमचे पत्रकार भावान भयणांक हांव घेता. आनीक गोंयच्या आख्खे गोंयच्या जे लोकल बॉडीचे आमचे रिप्रेझेंटेटीव आहाय तांकां हांव बरो दीस आयज हांव घेता आनी तेचे मुखारी थोडेशे पॉयंट हांव दवरतां. मनरेगा स्कीम जी काँग्रेस सरकारान घडोवन हाडलेली आनी तेजेर एक एक्ट जालें, इट्स अ गॅरंटीड एक्ट की 100 दीस प्रत्येक एक गांवांत आनी स्कील ते लेबर आसा मेळपाक जाय आनी दिवपाक जाय. आनी एकॉर्डिंगली तेका वेजीस फिक्स केल्ली तेन्ना. आनीक गांवांत जें काम घेवपाक जाय दिवपाक जाय ही परवानगी पंचायताक दिल्ली. आनी पंचायतान आपले स्पेशल मिटिंगेक घालून डिसिशन घेवन खंय खंय कसले केल्ले प्रोजेक्ट घेतले तेजें रेजोल्युशन घेवन डिपार्टमेंटाक धाडपाक जाय आशिल्लें. आनी अशें हें खूब तेंप चल्लें आनी बरें जाल्लें. जायत्या गांवांनी जे विलेज पंचायत आसा तांकां मनरेगाचेर हे स्किमीच्या अंडर तांकां रिजिस्टर्ड केलें आनी प्रोजेक्ट घेतले आनी प्रोजेक्ट चाले लागले. खुबशे प्रोजेक्ट जाले. कांय किटकीट नासतना हे प्रोजेक्ट जाताले. द वेजीस वॉज मिगर उणी आशिल्ली तरी आसतना लोकांक जे लेबर आसा तेन्ना टायम टू टायम काम मेळटाले आनी पेमेंटूय बी सारको टायमार जातालो. आयज बीजेपीच्या सरकारान मनरेगा स्कीम आशिल्ली तेचेर बदलाव हाडपाक निर्णय घेतला. फुडें वयचे पयलेच सांगता हो सरकार जेन्ना कितेंय करता तो 24 वरांचो एक नोटीस दिता. म्हज्या पंचायताक गेल्या सोमनाक रातचे 10 वरांचेर म्हाका मेसेज येता फाल्यां ऑफिशियल म्हज्या पंचायतान येता आनी मनरेगाचेर अवेरनेस उलोवपाक सगळे पंचांक आनी व्हीडीसीच्या मेंबरांक आपयता. As a sarpanch and authority of that particular village of Rashgaon, I am duty bound जाता की हांवें म्हज्या रिप्रेझेंटेटीव म्हणजे पंचायताचे बॉडी आहा ते सगळे रिप्रेझेंटेटीव आपोवपाक.
सो जेन्ना गव्हर्मेंटाचें डायरेक्शन म्हणटोच हे व्हिडिओंतल्यान आमकां आयिल्लें म्हणटोच हांवें ताबडतोब रातयांत भितर आमच्या ग्रुपाचेर घालून हांवें दुसऱ्या दिसाक 10 वरांचेर मिटींग तयार केली आनी हे मिटिंगेक तेचो एक अधिकारी येयल्लो आनी त्या अधिकारीक जेन्ना हे स्किमीचेर आमकां सांगपाक लागलो की हे स्किमीचे पयले म्हणपाक लागलो नांव बदली जातलें. मनरेगा आसा तें नांव जी रामानजी म्हणून तें अशें हें जातलें म्हणून आमकां सांगलें आनी जालां म्हणून सांगलें. दुसरी गोश्टी सांगली की पयलीं 100 दीस जी गॅरंटेड आशिल्ली ती आतां 25 दीस जातली आनी तेजे नंतर सांगलें की वेजीस आहा ते 378 जातले की 25 रुपयाचे वाड जाता तेजी. आतां आमचो प्रश्न जालो आमच्या मेंबरांनी ताका प्रश्न केलो की हें तर निर्णय केंद्र सरकाराचो आसा जाल्यार केंद्र सरकारान ऑल इंडिया लेवलाचेर आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा जे पंचायत रिप्रेझेंटेटिव्ह त्यांची बसका घेवपाक जाय आशिल्ली तेचे विचार घेवपाक जाय आशिल्ले आनी त्या प्रमाणे हो अवेरनेस सगळे आख्खे देशभर आसपाक जाय आशिल्लो. जेन्ना तिका प्रश्न केलो हांवें म्हणलें हें घेतलां ती म्हणून आपल्याक खंय खबर ना. हांवें खबर ना जाल्यार म्हणलें वद्दें पाड कित्याक घेवन येता तुमी. सगळें सारकें शिकप करून तेजी स्टडी करून पंचायताच्या मुखार येवपाक जाय. दुसरी गोश्टी हेतून आशिल्ले जे पळय हे नांव चेंज जालां तो निर्णय म्हणटा केंद्र सरकारान घेतला तो वेगळो आसा तेजेर विचार करपाचे ते लेवलाचेर ते अधिकारी आसात ते करतले. तेजेर डिबेट जाले आसतली वो जावची आसा अशें म्हाका दिसता की पूण आमच्या काँग्रेस पक्षाच्या अधिकाऱ्यांतल्यान आमकां कळीत जालें की हा आमचो हेचेर निश्चय आहा म्हणून आनी निश्चय आमच्या काँग्रेस पक्षाच्या लिडरशीप आसा तेच्यांनी ते अधिकारी आमच्या लोकसभेक आहा राज्यसभेक आहा तेंच्यांनी हेचेर निश्चित मारलेलो आसा. आयज प्रश्न आसा तुमच्या मुखार दवरपाक ही स्कीम जी आतां बदली जावन पळयल्या 100 दीस गॅरंटेड काम दिवपाक ह्या एक्टा प्रमाणे मनरेगा एक्टा प्रमाणे ती आशिल्ली पूण ह्या आतां बदली जाला तेजेर ते म्हणटा आमी 125 डेज काम दितले पूण नक्की ना गॅरंटी ना. आनी कसलें काम दितले पंचायत दितलो व पंचायताच्या जे पंचायत प्रोजेक्ट घेता त्या प्रमाणे दितलो ना. जे काम खुयच्यान घेवपाचें खुयच्यान ना घेवपाचें तो सरकार बीजेपीचो सरकार आसा तो तयार तो सांगतलो त्या डिपार्टमेंटाक तो डायरेक्शन दितलो. आरडीचो डिपार्टमेंट पळय आसा ही स्कीम पळयता ताका डायरेक्शन दितलो आनी ते मागीर आमच्या बीडीओच्या मार्फत आनी त्यांचो काउंटर पार्ट आमचो सेक्रेटरी आहा त्यांचे मार्फत ते सांगतले की तुमचेंच काम घेवपाक जाय. हितून एक प्रश्न हांव दवरूंक सोदतां पंचायत आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा तेंचे मुखार हांव दवरूंक सोदतां पंचायत रिप्रेझेंटेटिव्ह अधिकार उरलो खंय. आमी खंय उरले जे निवडून हाडलेले लोकांक निवडून हाडलेले लोकांचे विचार प्रमाणे आमी लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट चलोवपाक जाय आशिल्ले ते आमी खंय उरले आनी हेच्या फुडें आमी चलोवपाक शकतले. म्हाका तरी दिसता ना. जेन्ना आमचे अधिकारूच तर काडून उडयले आमकां जे पळय प्रोजेक्ट घेवपाक जाय आशिल्ले गांवांत वाड्या वाड्यान की उंचो प्रोजेक्ट घेवपाक जाय उंचे काम घेवपाक जाय ते आमकां अधिकारूच ना. ह्या न्यू एक्ट प्रमाणे हे न्यू जे पळय मनरेगाचे एक्ट आहा पळय त्या आतां पळय ही पळय स्कीम आसा त्या प्रमाणे
म्हाका दिसून येता आमच्या पंचायताचे अधिकार काडपाचे. दुसरी गश्टी हितून ताणें सांगलां की 125 days गॅरंटेड काम मेळटलें म्हणून, पूण स्पेसिफिकली मेन्शन ना. हें प्रोविजनाक स्पेसिफिकली मेन्शन केलें ना आनी म्हणूनच दुबाव लागता. जे गांवचे लोक मानेरकाचे जे रजिस्टर्ड जाल्ले आहा तांकां काम मेळप वा ना मेळप हो दुबाव आसा. फाल्यां ग्रामसभेक प्रश्न येतले आनी गांवचो लोक आमकां प्रश्न विचारतलो, बाबा ही स्कीम इंट्रोड्यूस जाल्या, आमचे हे इतले जाण रजिस्टर्ड जाल्ले आहा, एक कामदार रजिस्टर्ड जाल्ले आहा, तांकां हे वर्साक 100 दीस मेळटाले, ते काम कित्याक मेळना? सो हो प्रश्न आमकां वॉट एवर द गव्हर्नमेंट पॉलिसीज आर रॉंग आर बीन टार्गेटेड टू द लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह इन द पंचायत. आमी सरपंच पंच आमी टार्गेट जाता आनी आमचे विचार जेन्ना जे पंचायताचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा त्यांचे विचार जेन्ना आमी मांडपाक सोदता, सरकाराच्या मुखार हाडपाक सोदता, जाल्यार कोण अधिकारी इवन पंचायत मिनिस्टर पासून हेचेर लक्ष घालना. खूब फावटी जाला. आता हे स्किमी प्रमाणे 40% गोंयच्या सरकारान दिवपाक जाय, राज्य सरकारान दिवपाक जाय आनी 60% डायरेक्टली फ्रॉम सेंट्रल फंडिंग. एक प्रश्न आसा, या 40% जे कंट्रिब्युशन पळय राज्य सरकाराचे आहा ते मेळटले, हे स्किमीक मेळटले ना मेळटले तो दुबाव आहा. कित्याक आयज नजर मारली जाल्यार जे पळय ग्रे आधार स्कीम आसा, जे DSS स्कीम आहा, तांकां टायम टू टायम पयशे मेळना. टायम टू टायम त्यांचे पळय जे पळय इन्स्टॉलमेंट मेळपाक जाय ते मेळना. आज आमी 7 महिने 8 महिने जाले सरपंच पंच आमकां पगार ना. सो म्हाका दिसता हे जे पळय कितें आसा तें जावपाचें ना. दुबाव आसा. आमी परत सगळे लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा, सरपंच आमी 5 मेंबर आहा ते रस्त्यार येवचे पडटले आनी म्हाका दिसता खंयचे तरी पॉलिटिकल पार्टीक आमी उलो मारचो पडटलो. म्हणूनच काँग्रेस जी आमची पक्ष आसा आनी ही स्कीम आमी लोकांक मदत करपाक जाय म्हणून आनी स्कील जे पळय लोक आसात तांकां काम मेळपाक जाय म्हणून ही त्या टायमार लागू केल्ली आनी ती बरी भाशेन चलताली. बीजेपीचो सरकार एकसान हे स्किमीची वाट लागल्या. हांव 35 years जाली पंचायतान आसा आय एम द मॅक्झिमम सर्वीस सरपंच आनी जेन्ना ही स्कीम मनरेगाची इम्प्लिमेंट लॉन्च जाली तेन्ना हांवें म्हजी पंचायताक पयली इम्प्लिमेंट केली गोंयांत. बंदारा बांदले आमी, डिसिल्टिंग केले आमी, ल्हान ल्हान रस्ते केले आमी ते आनी टायम टू टायम हे लोकांक काम दिलें. आयज दुबाव आसा. हांव उलो मारतां सगळे आमच्या लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह आहाय पळय तांकां सरपंच पंचाक हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा आनी निश्चेत मारपाची गरज आसा. ही स्कीम सारकी ना. हे स्किमीक जे पळय कितें आसा जे आयज आमचो पक्ष काँग्रेस पक्ष हेजेर निश्चेत मारला तो सारको आसा आनी निश्चेत मारपाचे जे पळय आमी पावल मारला, निश्चेत मारपाचें जे पावल मारला ते आमी गोंयभर जे पंचायतांनी एक पंचायतांनी वतले आनी जे पळय पंच मेंबर आसा आमचे लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा लोक आहा तांकां आमी हेजेर अवेरनेस करतले, आमी एक्सप्लेन करतले हितून कितें चुकलां आनी कितें हितून चिटींग आहा पळय तें. निमणी गोश्टी हांव सांगपाक सोदतां. जशे परेन हो सरकार पंचायताचो अधिकार ते स्किमीचेर काडून उडोवंक सोदता
त्याच प्रमाणे दुबाव लागता म्हाका फाल्यां आमी फकत नांवाच्या कामान पंचायतीक निवडून येवपाचे, बाकीचं सगळें जे पळय कितें आसा एडमिनिस्ट्रेशन इट वील बी कंट्रोल बाय दीस BJP गव्हर्मेंट. आनी आमकां लोकशायेक म्हणटा पळय ते ग्राम सभेक म्हणटा पळय ते कांयच पावर उरपाचें ना. आयज ग्राम सभेक जे पळय कितें जाता ते फकत सरकार कितें चुकी करता ते सरपंच आनी ग्रामसभेक जे लोक येतात तेंच्यांनी लढाई करपाची आनी आमचे जे पळय मांग आसा सरकारा कडेन कितें मांग आसा ती मांग पूर्ण ना जावपाक आमचे जे पळय जे आयडियाज आसात, आमचे कितें डिफिकल्टीज आहा, आमचे कितें जे पळय गरजेच्यो वस्तू आहा ते डायवर्ट करपाचे हे प्रयत्न BJPच्या सरकारान केल्ले आसा. सो म्हणूनच हांव काँग्रेस पक्षाचे वतीन हांव लोकांक उलो मारतां, सगळ्या पंचायताक उलो मारतां, हेजेर तुमी बरे भाशेन लक्ष घाला आनी पळया की हितून कितें चुकता आनी कितें ना चुकलां, कितें फायद्याचें आहा ना फायद्याचें आहा. काँग्रेस पक्ष आमच्या लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा पळय पंचायत आसा तेंचे बरोबर आमी सदांच आसतले आनी ही लढाई फुडें व्हरपाक आमी तेंचे बरोबर. आमी 2014 पासून एक्सपिरियन्स करीत येयल्ले आसा की BJP सरकार काँग्रेस गव्हर्मेंटाचे बरे पॉलिसीज आनी बरे जे स्किम्स हाडिल्ले आसले ते सगळे कशे भाशेन डिस्ट्रॉय करता आनी कशे भाशेन लोकांची वाट लागता. आतां हांगा ते बारीक लोकांचे जे अनस्किल्ड वर्कर्स आहा रुरल एरियान तांकां कशे भाशेन सारकेंच काबार करपाचें आनी अनएम्प्लॉयमेंट आनीकूय वाडोवपाचें हें पावल जावन आसा. हे मनरेगा स्किमाचे नांव चेंज करपाचें देर इज अ डिफरंट एस्पेक्ट बट स्किमूच चेंज करता. सो हाजेर ते परिणाम जातले ते भिरांकूळ जातले आनी जितले जे रुरल अनएम्प्लॉयड अनस्किल्ड वर्कर्स जे आसात तांचे पोटार आड येवपाचे हे स्कीम जावन आसा. हांव जस्ट कंपेरिजन दाखोवपाक सोदता तुमकां आमचे काँग्रेसीची मनरेगा स्कीम आनी मोदी गव्हर्मेंटाची विकसीत भारत म्हणटात ते विकसीत भारत गॅरंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण स्कीम म्हणजे VBG रामजी ही स्कीम काडली आसा. ताचें कंपेरिजन एक बारीकसा नियाळ घालपाक सोदता. एक म्हणल्यार पळय सगळ्या जो रायट ऑफ वर्क आशिल्लो एक ग्रामीण हातूंतल्यान एक फॅमिलीक एक रायट आशिल्लो गॅरंटी सामको 100 days तांकां एम्प्लॉयमेंट मेळपाक. हांगा कितें जाता गॅरंटी म्हणना यू नो लॉंगर हॅव एनी लिगल गॅरंटी टू वर्क. युअर वर्क वील बी डिसायडेड बाय मोदी गव्हर्मेंट. म्हळ्यार मोदी जे कितें आसा काडटा त्या प्रमाणे तुमकां मागीर सांगतले त्या लोकांक सांगतले तुमकां घेवपाक शकता म्हणून. मनरेगा वॉज एवेलेबल इन एवरी विलेज ऑफ इंडिया. प्रत्येक विलेजाक हक्क आशिल्लो इम्प्लिमेंट करपाक. हांगा गव्हर्मेंट डिसायड करतली खंयच्या विलेजीन हें एडॉप्ट करपाचें विकसीत भारत म्हणटा तें. म्हणजे सर्टन रुरल पंचायत एरियाज आहा तीच विकसीत जावपाचें अशें कितें आसता. So here it is limited to the panchayats which will be the favorites of the BJP government. And दूसरे, you could demand work throughout the year. मतलब 365 days तुझ्यान काम मागपाक शकता एक तूं रजिस्टर जाता त्या स्किमान. हांगा तुका हार्वेस्ट सीजन म्हण ते आतां दाखोवपाक सोदता की एग्रीकल्चर एक्टिविटी हार्वेस्ट टायमाक वर्कर जाय आनी त्या खातीर हार्वेस्ट सिजनाक ही स्कीम एप्लिकेबल आसपाना. तुम्ही पळयत जाल्यार एग्रीकल्चरच डिस्ट्रॉय करीत येयल्ले आसा. लोकांक एग्रीकल्चरांतल्यानूय भायर मारता आनी तुमी हे कोणा दोळ्या पान लावपाक सोदतात की हार्वेस्ट सिजना खातीर आमी हें केलां म्हणून एक ब्रेक दिल्लो आहा म्हणून. मागीर यू हॅड अ लिगल गॅरंटी ऑफ मिनिमम वेजीस तुका लागू जाता आशिल्ले पूण हातूंत युअर वेजीस वील बी सेट बाय द गव्हर्मेंट. जो गव्हर्मेंट डिसायड करता तो हें जातलो वेजीस जातले. मिनिमम वेज एक्ट म्हणटा हे सामकें परंपरा जावन येयल्ली आसा. एटलिस्ट एक मिनिमम वेज त्या वर्करांक मेळपा सारकी आनी ती मनरेगा स्किमा अंडर आशिल्ली पूण ह्या स्किमी अंडर ती गॅरंटी ना. मागीर पंचायत राजाचेर कशें भशेन इफेक्ट जाता पळया. ग्राम पंचायत वूड गिव द वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ ह्या पंचायत जोजपान सांगले अशें बंदारा बांदले कितले ल्हान ल्हान रोड्स बांदले. सो हे एसेट्स क्रिएट केल्ले आहा. हांगा कितें आसतलें वेर एंड what you work on will be decided by the Modi government and its favorite contractors. Favorite contractors म्हळ्यार हे कितें आयलें की हे वर्करांक कॉन्ट्रॅक्टरा अंडरान कामां लायतले आनी फायनली एक्सप्लॉयटेशन जातलें ह्या गरीब वर्करांचें. हे डिफरन्स आसा. मागीर यू आर हेल्प बाय
नरेगा मेड्स अँड रोजगार सहाय्यक म्हण आसतले, रोजगार सहाय्यक म्हण आसतले. हे स्कीम वर्करांक गायड करपाक तशें. आनी हांगा कितें आसतले, हांगा ती स्कीम ना, पूण वयल्यान कॉन्ट्रॅक्टर घुसतले वयतले. कोणाक फेवरेट आसा ते कॉन्ट्रॅक्टर घुसतले. मागीर आतां मेन मोस्ट इम्पॉर्टंट, कित्याक कसली जी स्कीम आहा ताका पयशांचो एक हे आसता. दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर इन एनी स्कीम. फायनान्सीस जे आसा हातूंत एंटायर जो हे आसा पेमेंट जो आशिल्लो तो 100% वॉज ओन बाय द सेंट्रल गव्हर्मेंट. हांगा कितें हाडटा ते, हांगा हाडटा की 40% स्टेट गव्हर्मेंटान शेअर करता जाय. 60% सेंट्रल गव्हर्मेंट, 40% स्टेट गव्हर्मेंट. सो हातूंत कितें जातलें, अशें एज इट इज आमची गोंयची सरकार वा गोंयची सरकार जावं हे आसा डेफिसिटान आसा, डेफिसीट बजेट आसता, मागीर लोन्स घेत आसता. सो हाजे जेन्ना पेमेंट शेअर जो आसा 40% पे करपाक पडटलो प्रत्येक पंचायताक, जे पंचायतान ही स्कीम लागू जातली ते म्हणटले ना हे चड जाता पयशे आनी खंय तरी काट करपाक लागतले. सो हे आमचे जे गोंयचे जे पंचायत आहा हाचेर कितले सुमार परिणाम येतलो ते आजूच रियलायज करपाक शकता. कित्याक स्टेट गव्हर्मेंटाचे जे फायनान्सीयल हे आहा ते केन्ना येत ना टायमार लोकल बॉडीजर. सो कितले सुमार प्रसंग येतलो हेजेर नियाळ करपाक जाता आनी लोकल पंचायतचा कितले सुमार इफेक्ट जातलो ते नियाळ करूंक शकता. दुसरें, आतां हालींच गोवा गव्हर्मेंटान टेम्पररी स्टेटस स्कीम म्हणून काडली आसा आनी त्या स्किमी अंडर प्रत्येक लोकल बॉडी जावं खंयचे जावं जे टेम्पररी वर्कर्स आशिल्ले, डेली वेज वर्कर्स आशिल्ले तांकां टेम्पररी स्टेटस दिवपाचो एक हें काडला, स्कीम काडला. आनी तातूंत एक रायडर आसा की तुमकां डेली वेजीस घेवपाक कसलोच अधिकार आसपाना हाजे फुडें. सो हाजे मिनींग कितें जालो की जे वर्कर्स हँडी येताले मनरेगा स्किमा अंडर, जे वर्कर्स तांकां काम आशिल्ले पडटाले बारीक बारीक काम करपाक, ते तांकां घेवपाक मेळपाना. हें वयतरी सामकें व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट प्रत्येक पंचायतान नियाळ करपाक जाय की कशे भाशेन तांकां फाल्यां काम करपाक टायमार लोकांक गाड्यो खावपाक पडटल्यो कित्याक तुमकां वर्कर ना म्हणून. सो हें इम्पॉर्टंट हें आसा. मागीर दुसरें कितें जालें की हांवें सांगलें तशें 365 डेज काम करपाक एक डिमांड करपाक हें आशिल्लो, पूण हातूंत तें ना. मागीर कॉन्ट्रॅक्टर्स कशे येतले, डेव्हलपमेंट वर्क्स म्हण काडटले, कॉन्ट्रॅक्टर म्हण अपॉयंट करतले आनी हे जे वर्कर्स आहा ते अनस्किल्ड वर्कर्स तांकां तांच्या अंडर दवरतले आनी ते तांकां एक्सप्लॉयट करतले. इतल्यो सगळ्यो ह्यो हे आसा ड्रॉबॅक्स आहा ह्या स्किमी अंडर. त्या खातीर काँग्रेस पार्टी हाजेर निशेध करता की हे गरीब लोकांच्या पोटाचेर आड येवपाचे सारकी स्कीम जी हाडटा तेजेर निशेध करता आनी ते खातीर हें ऑपोजिशन सुरवात जाल्लें आसा. आतां ही स्कीम कशे भाशेन फेल जातले हो बीजेपीचो इंटेन्शन कितें आहा तें फाटल्या स्किमीच्या ट्रॅक रिकॉर्ड दाखयत जाल्यार तुमकां समजूंक येतलें. मेन म्हणल्यार द वेजीस नोटिफायड अंडर द स्कीम हॅव बेरली इन्क्रीज इन द 11 years ऑफ द मोदी गव्हर्मेंट. आतां कितलो वर्स जाली मोदी गव्हर्मेंट आसा, जोसेफ आबार आसतलो. जो वेजीस जे वर्करांक मेळटाले समजा मनरेगा स्किमा अंडर हार्डली इन्क्रीज जाल्ले आसा. इन्फ्लेशन इतली वाडला पूण तांची वेजीस त्या प्रमाणे इन्क्रीज जावना. मागीर पेमेंट्स डिले जायत आसता. जे स्किमी अंडर जे पेमेंट्स पंचायता येवपाक जाय ते सुद्दां डिले जायत आसता. सेंट्रल पॉयंट्स येना टायमार गव्हर्मेंटाक आनी मागीर ते गव्हर्मेंट मुखार वना. मागीर एक नॅशनल मोबायल मॉनिटरींग सिस्टम म्हण हाडला, ॲप एक हाडलो आहा आनी तातूंतल्यान डिजिटल व्हेरिफिकेशन म्हण हाडलें आहा. सो हें कितलें सुमार कॉम्प्लिकेशन जातलें तें चिंतपाक शकता हे जे वर्करां आसतले. कित्याक पयलीं कितें आसता पंचायत लेवलाचेर अटेंडन्स बी सगळें रिकॉर्ड दवरपाक पडटलें. आतां नॅशनल लेवल बेस्ड ॲप सुरवात केल्ली आहा ह्या स्किमीर. सो हें कितें सुमार हुंयच्यान लीक जातलें आनी कितें कोणाक कांय गॅरंटी ना. मागीर हेजेर आमकां जेन्ना आमी ट्रॅक रिकॉर्ड पळयतात सो तेजेर आमकां क्लियर कट दिसून येता की मनरेगा स्किमाकूच तुमी सपोर्ट करपाक शकना. मनरेगा स्किमाचे जे हे आशिल्ले गायडलायन्स आनी कंडिशन्स आशिल्ले तेच पळय सुद्दां तुमी सॅटिस्फाय करपाक शकले ना आनी तुमी आतां ही स्कीम हाडून फक्त लोकांक फटोवपाक सोदता की एक 125 डेज म्हण तो एक जुमला आनी एक जुमला हेजो जातलो. आनी हेजो जो ड्रॉबॅक आसा आनी जे ही स्कीम कशी डिस्ट्रॉय जातली हो फक्त काळूच सांगतलो. सो त्या खातीर आमी काँग्रेस पार्टी हें ओपोज करपाक सोदता. आमचे हे आसा डिमांड्स आसा बेसिकली.
काँग्रेस पार्टीचे डिमांड्स आसात ह्या हेचेर एज वी ओपोज आमी डिमांड करतात 4 डिमांड आसा आपले. डिमांड नंबर 1 रायट टू वर्क, रायट टू वेजीस एंड रायट टू अकाउंटेबिलिटी. डिमांड नंबर 1 हो. सेकंड डिमांड आमचो इमिजिएट रिस्टोरेशन ऑफ मनरेगा. जे मनरेगा वर्क स्कीम आशिल्ली ती आतां तुमी नांव चेंज केल्यार डिफरंट आसा, कित्याक तुमी सगळे कडेन नांव चेंज करून दाखोवपाक सोदता तुमी डेव्हलपमेंट करता पण एटलीस्ट जे स्किमीचे हे आसा जे मेन कंडिशन्स आसा ती तुमी चेंज करपाक नाका. हो आमचो डिमांड आसा. सो इमिजिएट रिस्टोरेशन ऑफ मनरेगा. रिइन्स्टेट द कॉन्स्टिट्युशनल रायट टू वर्क हो आमचो थर्ड डिमांड. आणि फोर्थ डिमांड ऑल इंडिया मिनिमम वेज ऑफ ₹400. मिनिमम एटलीस्ट तांकां 400 या मिनिमम वेजीस जो आसा तो वर्करांक लागू जावचो म्हण ह्या स्किमी अंडर आमी डिमांड करता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.